जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका फावले. वोस आनी हो संदेश जेरुसलेमाक आयका सारको परगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मायपासाचो म्हाका उगडास आसा. अरण्यांत बी वंपूंक नातलेले बोयंत तुवें म्हजे फाटल्यान येवन एके होकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल परजा सर्वेस्पराक एक पवित्र परजा जावन आसली. ताच्या पिकाचे प्रथम फळ ती. जाणी तें केलें ती गुन्यांवकार जाली, उलयता तो सर्वेस्पर. पिकाळ देशांत ताची फळां खावंक आनी ताची संपत्ती भोगूंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतस म्हजो देश तुमी बश्टायलो आनी म्हजें दायज खांट्याळ्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें येसाकांनी विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बाल देवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा आजाप सा, झिंट मारलेले जावन थरथर, उलयता तो सर्वेस्पर. म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाचे झरीक सांडलो. तांणी आपणा पासत बांयो खणल्यो. उदक धरूंक उपकार नात त्यो फुडक्यो बांयो. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताचे सर. तुजें नितीवंतपण भोव उंच पर्वता सारकें, तुजे न्याय निर्णय समंदिरा सारके गुंड. सर्वेस्परा मनशांक तशेंच मनजातींक तूं सांबाळताय. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आदांवचे भुरगीं आसरो घेतात. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताचे सर. तुज्या घरांतले ग्रेस्त कायेन ती दादोशे जातात. तुजे स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय. कित्याक तुजे थंय आसा जिविताचे सर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताचे सर. तुका वळखतात तांकां तुजो विश्वासी मोग दाखय. प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तुजे थारान दी. गर्विश्ट मनशांच्या पांयां पोंदा हांव पडना जावं. नश्ट्या मनशांचो हात म्हाका भायर धांवडायना जावं. श्लोक. तुजे थंय आसा सर्वेस्परा जिविताचे सर. माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत शिशू फुडें येवन जेसू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गूट समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतासर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसलेले सयत काडून व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसाइयाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोचें ना. दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचे काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांच्या मोतीक समजतें. अशें म्हजे थंय ते फाटीं परतात आनी हांव तांकां घूण करतां. पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त.